देवाचें उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. सुटयेचे दीस सोमतोच इस्कॉलाचे दीस लागीं पावतात तेन्ना भुरगीं इस्कॉलाक वेचें मनान घेनात. असल्या वेळार इस्कॉलाक वेच्यो नव्यो वस्तू तांचें मन बदलतात. नवें इस्कॉलाचें बॅग, पेन, मोचे दिसतोच भुरग्यां भितर इस्कॉलाचो मोग वाडटा. भुरग्यांक इस्कॉलाक वेची आपुरबाय जाता. आमचे आवडीचे थोडे गूण आसात आनी त्या गुणा प्रमाणे काम करतना आमकां वाज येना, आमी थोकोनाव. एका शेतकाऱ्याक शेताच्या आवताची आपुरबाय, एका चित्रकाराक पिदारूच्या वस्तूंची आपुरबाय, शिकप करतल्याक पुस्तकांची आपुरबाय, एका संगीतकाराक वाजोंत्रांची आपुरबाय, एका कासादोराक आर्मांची आपुरबाय. आमी वस्तूंचेर आमचें मन दवरता, तशेंच देवान आमचेर आपलें मन दवरलां. व्हडा आपुरबायेन तो आमचो मोग करता. 149 स्तोत्राचेर आमी वाचताव, सर्वेस्पोरान पोरजेचो मोग केलो, दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवण जोडून दिली. आयच्या वाचपांनी देवाचे आपुरबायेची वळख मेळटा. एक आवय जशी आपल्या भुरग्याक जेवण दिता, आपले मांडयेर न्हिदयता, आपल्या दोपरांचेर खेळयता, तशें देवा थावन आमकां समाधान फावो जातलें. नदीच्या उदका सारकी आमचेर देवा थावन शांती व्हांवतली. आयच्या शुभवर्तमानांत जेजू ल्हान भुरग्यां सांगाता वेळ सारता ती खबर आमी आयकताव. जेजू तांकां वेंगेन घेता, तांचेर आशिर्वाद घालता, देव भुरग्यांची आपुरबाय करता, मोग दिता. आमच्या सांगाता वेळ सारता तसोच आमी देवाक आमचो पयलो वयलो मोग दिवन देवा थंय आमचो हुस्को दाखोवंक फावो. आमची आपुरबाय जावं दी आमचो देव. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोमया जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बाराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर खुशाल राव, बरवशान राव.